गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कसे आहात तुम्ही सगळी? हांव बरें आसा. आणि तुम्ही चिंतात आसतली आमी खंय पावली काय म्हणून. आमी गेल्ली पणजे गेल्ली. एक्चुली आमी गाडी सर्विसींग करपाक दिल्ली वैभवान थंय. आनी सोमतीच आमी बी गेली. थंयसर म्हाजी मावस भयण रावता आनी वैभवाचे बी आत्याचे चेडूं रावता. सो आमी पयलीं गेली वैभवाच्या आत्याच्या चेडवागेर. हें तेंचेंच घर. हो तेंचो मेन एंट्रन्स. आनी भितर सरतानाच हे ह्या तरेन तेंच्यांनी डेकोरेशन केलां. खूब बरें दिसता आनी खूब तरेचीं हांगासर झाडां तेंच्यांनी लायिल्लीं आसा. आनी झाडां लायिल्लींच म्हणूनूय जायना, तेंच्यांनी ती बऱ्या पैकी तेंची काळजी घेतला. आनी भितर सरतानाच हे हॉल तेंचे. हांगासर आसा बुद्धा, हांगासर आहा स्वामी समर्थ. आनी ह्या सायडीन तेंच्यांनी ह्या तरेन डेकोरेशन केलां. आनी बरें दिसलें घरान भितर सरतानाच. ती एक पॉझिटीव एनर्जी येता ती म्हाका येयली. आनी बायूय हांगासर खूब एन्जॉय केलें. ते हांगा बसोन म्हाका आतां बस म्हणटाले ते सायडीन. हे तेंचे मेन एंट्रन्स. हे तेंचे खळे म्हटल्यार आंगण. अशें हे दाटेल्ल्या झाडांनी हे तेंचे आंगणूच म्हणटा. आनी हांगासर रितीन खूब एन्जॉय केलें. भायल्यान येतकूच आमचो जो तो स्ट्रेस आसता तो अशें झाडांक पळोवन भितर सरतानाच तो गायब जातालो. म्हटल्यार जितलें आमी भायर वयतकूच आमी जे आमकां वत लागता जावं आमकां कसलें टेंशन आसता तो स्ट्रेस आसता, अशें घरान भितर सरतकूच तो स्ट्रेस खंय गायबूच जाता. आनी ती थंडसाण आनी ती पॉझिटीव एनर्जी अशें ह्या असल्याच घरांनी जावं अशाच ह्या झाडांक पळोवन ते खंय गायबूच जाता. आनी आमी भायर सरली. आनी भायर सरता म्हणल्यार दनपार जालीच ती. आनी बायन ते भरपूर एन्जॉय केलें. पूण वत मातशें लागलें कित्याक आमी दनपारचो टायम आसलो. आनी आमी पावली म्हाज्या मावस भयणीगेर. आनी तेंच्यांनी अशींच हांगासर झाडां लायिल्लीं आसा. आनी एक दारान बरी तुळस आसा. आनी थंयसरूय म्हाज्या भयणीची 2 चेडवां आसा. हे बाय वांगडचे म्हटल्यार एक 2 म्हयन्याचो डिफरन्स आहा. दोगांय जाणां बरी खेळ्ळीं आनी बरें एन्जॉय केलें रितीनूय थंयसर. आनी जाली दनपार जाली. येतकूच आमी जेवली आनी मातशी बसली.
मातशें खोबऱ्यो बी जाल्यो आमच्यो आनी मागीर च्या बी घेतली आनी मागीर भायर सरली. घरा पावता म्हटल्यार सांज जाली.